सैमोभोवणी पंगड आणि त्याचबरोबर ब्रह्मा स्पोर्ट्स क्लब साखळे आणि गोंय सरकाराचे रान खातें अशा त्रिसूत्रांतल्यान आयच्यान सादारण म्हादयच्या देंगणातले जे प्रवाहित व्हाळ आसात किंवा जाका आमी ट्रिब्युटरीज म्हणटात, ह्यो 25 व्हाळ आयच्यान नितळसाण करपाच्या मोहिमेक आमी लागतात आणि देखून ज्ञानसागर कला संघ तार सत्तरी, सैमोभोवणी पंगड, ब्रह्मा स्पोर्ट्स क्लब आणि रान खातें गोंय सरकारचे हे सगळे मेळून 25 वर्सभरा भितर आमी हे व्हाळ निवळ करपाचे आसात आणि आयज आमी ही कामाची सुरवात करतात हांगा करंजोळ गांवांतल्यान. म्हणटकच ह्या सगळ्या मोहिमेक हांव सगळ्या जाळवणदारांक, सैम जतनायेचे काम करपी आसा जाळवणदारांक येवकार दिता आणि ही मोहीम जी आसा ती फुडल्या डिसेंबर मेरेन सादारण 25 व्हाळ नितळ करपाच्या मोहिमेक आमी लागतले आणि आमच्यान जमता तितले काम करतले. खरें म्हळ्यार सैमाक नितळ करपाची अशी काही गरज आसना, पूण अशा प्रकारचे एनवायरमेंट सध्या आसा आमच्या राज्यांत की वचात त्या व्हाळांनी बाटल्यो, प्लास्टीक हे सगळें मेळटा. म्हणटच ताजी जतनाय आणि ही सगळी जागृताय करपा संदर्भात ही मोहीम आसा ही आमी आंखल्या आणि ती आयच्यान सुरू जाता. म्हणटकच जे जे व्हाळ आसा ज्या व्हाळांनी जितली कितें प्लास्टीक धरून, बाटल्यो धरून ज्यो कोयर आसा आमी काडपाच्या मोहिमेक सुरवात करतात. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमच्या सगळ्यात उंच डोंगर जो आसा ताका आमी सोसोगड म्हणटात. त्या सोसोगडाच्या माथ्यावयल्यान ही न्हंय येता आणि जे मुखार तुमकां खबर आसतली कडवळ वागदोऱ्याच्यान पेंडाळच्यान ती भितर येता आमच्या करंजोळच्यान कुमठळी आणि हो आमी जो आमच्या फाट्यान उबे आसा थंयसून कांयच अंतराचेर ही अर्द पावण किलोमिटर अंतराचेर म्हादयक वचून ही न्हंय मेळटा. आणि आतांच नकुळ आणि आमच्या गोपीनाथ हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाण आयज चडशे सेलेब्रेशन आमच्या गोंयान हेज्या दर्याचे देगेर जाताले. आतां लोक रानान येवपाक लागले आणि खूप दुख्खाची गजाल आतांच नकुलान सांगला तशी की आमी हाडिल्ली प्लास्टीक आमी हांगा सोडून वयतात. त्यो बाटल्यो आसूं, तेजे प्लास्टीक आसूं, वेपर्स आसूं, चॉकलेटीची कवरां आसूं, सगळे तरेचे हे जे आसा हे मानसिकता आमची बदलपाक जाय. ह्या मानसिकतेंतल्यान आमी भायर सरपाक जाय. जे कितें आपण हांगसर ह्या सैमान हाडटा ते सैमान उडोवचो ना ही अशी जर आमी जण एकल्यान शपथ घेतली जाल्यार म्हाका दिसता हो वाठार जो आसा, हो सुंदर असो परिसर जो आसा तो क्लीन उरतलो. आणि तुमकां खबर आसतलें हो परिसर इतलो सुंदर आसा, इतलो तो वेगवेगळ्या जनावरांनी, जीवजंतून, सुकण्या सावधानी इतलो बरो आसा कारण तांकां एक जगपाक आमी स्पेस दिवपाक जाय. हे रान जे सुंदर जे आसा ते रानाचें आमी प्रोटेक्शन आमी करपाक जाय. आणि हो तुमकां खबर आसलें जगांतलो सगळ्यान एक हॉटस्पॉट्स म्हण ताका आमी एका मान्यताय हांगसर मेळटा. वेगवेगळीची जनावरां, वेगवेगळ्यो वेजिटेशन्स हांगा ह्या वाठारांत आसा. जे लोक कोण पार्टिसिपेट जाले आयज आमच्या एका उलोचेर सगळे जाण रेडी जाले आणि लास्ट मुमेंटाचेर कोणीच कांयच प्रश्न करिनासतना सगळे रेडी जाले. आणि दुसरी गोष्ट म्हटल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे तितलेच तत्परतेन आमच्या हेल्पा खातीर ते आयले, कम्युनिकेट करून आतां आमी पावले हांगासर. आणि आमी जे कितें ठरयलां की हे जे प्लास्टीक जे न्हंयेन वयता आतां सो पयर हांव हितून गेल्लो मांडवी सलीम अली बर्ड सँच्युरी, एक क्रोकोडायल बरें बसला तेजो फोटो मारलो पळय जाल्यार फाटल्यान इतले ब्लू कलरचे प्लास्टीक आसले. सो तो फोटो म्हाका पळोवन दिसना जालो, पूण इतलो क्रोकोडायलाचो बरो फोटो आयलो पण फाटल्यान सगळें प्लास्टीक आसा. आमी जे हांगासर पोल्यूट करता ते हेच प्लास्टीक वचून सकयल परतून म्हादयेन पावता, ते मांडवीक पावले मागीर ते. आणि इट हॅज गॉट एडवर्स इम्पॅक्ट ऑन ऑल द ऑर्गॅनिजम्स हू आर थ्रायविंग देर. कोण बर्ड्स खाता, कोण त्याचे तांवच लागून गळ्याक लागलेलो एक पळयलो हांवें एक फोटो मारता आसतना. किंगफिशराच्या पांयांक एक तांवच लागलेलो पळयलो. सो हे आमी एवॉयड करूंक सोदता. आणि आतां जेन्ना आमकां अशी साथ आसा तेन्ना आमी डिसायड केला की डॉक्टर पर्येकर सरांनी हे स्टार्ट केलेली आमची मोहीम एन्युअल ट्रॅक आमचो 1999 आज 24 वर्सां जाली. आणि ह्या 25 वर्सांनी आता गोपी सरान सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी आता 25 ट्रिब्युटरीज क्लीन करपाचें ठरयलां. आणि आमी मनापासून मे ते जून पर्यंत पावस सुरू जावच्या पयलीं 25च्या पेक्षा चडूय जाले जाल्यार आमी प्रयत्न करतले. 25 हे टार्गेट न्ही आमचे. आख्खे म्हादय रान निवळ करप, जे प्लास्टीक फ्री करप हे आमचे टार्गेट आसतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.